मोजे हात घे, मोजे पाय घे, स्वीकार कर आवता कशे तुझो मोग पोरगोट करूंक शुभ खबर सगल्याक दिवंक तुकाच बाबा सोर मोजे दिता तुका एकाने तुकाच वोगता सोर मोजे तुझेच तें कोरका माथेवाचें शुभ वर्तमान। जेजू तांचे कडेन उलयतना एक अधिकारी आयलो आनी ताचे पांय पडून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हजी धूव आतांच मेल्या, पूण तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती परत जिवी जातली। जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताचे फाटल्यान गेलो। तेन्ना 12 वर्सां रगपाट जाल्ली एक बायल ताचे फाटल्यान आयली आनी ताच्या आंगोस्त्राचे देगेक हात लायलो, कित्याक ती आपल्याच मनान म्हणटाली, म्हाका ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लावंक मेलोत जाल्यार हांव बरी जातली। फाटीं वळोन आनी तिचे नदर मारून जेजून म्हणलें, भिवू नाका तुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली। आनी तेच घडयेर ती बायल बरी जाली। ते अधिकाराच्या घरा पावले उपरांत वेणू वाजयताले आनी लोक गोडबोड करतालो ते पळोवन जेजून म्हणलें, भायर सोरात, चेडूं मरोंक ना, तें न्हिदलां। आनी तीं ताका हांसतालीं। पूण लोकांक भायर घालतोच आपूण भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरलो आनी तें उठून उबें रावलें। ही खबर त्या आख्ख्या गांवांत गाजली। देवाचें उतर हें।